मायेमोगाचो येवकार खबरो दिता संदीप पिळगांवकार। सुरवेक हेडलायन्स। पॉवर फेलियराचे रिपोर्टिंग करपी तयार करात मेकॅनिझम। डॉमेस्टिक कंज्युमराचे तकलेर थापू नाकात बिलां। धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान मागला सरकारा कडेन। दिवचलच्या संगम सेतू वयले दिका दाखोवपी तक्ते चुकीच्या सुवातीचे। फुड्यांत पावल्या उपरांत पडटात दिश्टी। हे सायनबोर्ड जावन रावल्यात अपघाताक कारण। गोंयांत पावस हाडपी चक्रीवादळ अजूनय सक्रिय राजस्थाना लागसार, पूण उणो जावपाक लागला परिणाम। उणे 2 दीस तरी हाडटलो पावस। आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान। वीज गायब जावपाचो भार कंज्युमराचेर घालूं नाकात। पॉवर फेलियराचे रिपोर्टिंग करपी मेकॅनिझम तयार करात। धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान सरकारा कडेन मागला। जाल्यार मिटर बदलून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लोकांक त्रासात घातल्यात अश्यो कागाळी ग्राहकांनी गोवा 365 मेरेन पावयल्यात। बाणावलेचे कांय वीज ग्राहक फायली सबमिट करपाक मडगांवच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात खेपो घालतात। 5,000च्या जाग्यार 10,000ची बिलां आयल्यात। डिस्कनेक्शनाच्यो नोटीसय पावल्यात। हाजेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आयल्यात। डॉमेस्टिक वीज वापरपी हो कंज्युमर जाल्यार ताचे लुकसाण भरपायचेरय सरकारी पावंड्यार विचार जावपाक जाय। धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान सुचयला। पळयात पुराय रिपोर्ट। आमच्या शेजाऱ्या सगळे लोक पॅनिक जालो आहा। आमकां लायट फ्री दीत म्हणली, ती फ्री दिवपा लायटी खबर सोय। हांव ते मुगे डॉमेस्टिक कनेक्शन 5,000 बिल हारी करतालो आनी बिल हारी केलो ना रिसीव खायना। मीटर चेंज केलो 10,000 बिल येयलें। 10,000 बिल 10,000 12,000 केलं तें पे केलें। तें पे कोणूय बी आतां म्हाका डिस्कनेक्शना नोटीस केला इनक्रीज लोड। हांवें लोड इनक्रीज केलो आसतलो पूण पॅरलल कनेक्शन कांय ना, इलिगल कांय ना। सगळे मुगे पॉयंट येतले मिटराचे हांवें चिटींग केलें ना। हें कोणूय हांवें डिस्कनेक्शन आतां ती फायल रेडी करपाक फायल सबमीट करून म्हणटा। त्या फायल सबमीट करपाक हिंगा आतां एजंट जाले। कोण 2,000 घेता, कोण 2,500 घेता, कोण 1200 घेता, कोण 1,000 950 घेता। हें कितें चोरां गेलीं आनी हो सुदीन ढवळीकर खूंय फॉल्ट हिंगा ताणें सगळी वाट लायला। टॅक्सी दिवून ताणें मिटर हें केलें आनी मिटराचे ताणें पयशे आयले आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयला थंय हो डिपार्टमेंट काबार करून चोवन आमकां गरीब लोकांक। आतां हांव एक पेशंट, म्हाका ब्रेन स्ट्रोक मारलो। आतां म्हाका हांव बेड रेस्टाचें आसतना थंय हांव येयला आनी तें कोणूय बी आमकां सुशेग ना रावपाक। आतां कोणा मेळ्ळा तूं वचून? ना हांव मेळपाक म्हणजे फायल रेडी जालो ना। पयलीं आतां एजंटा मेळ्ळा फायल रेडी करपाक। फायल रेडी करपाक कोण एकल्यान 2,000 सांगले, कोण एकल्यान 2,500 सांगले, कोण एकलो 1250 सांगता, एकलो 1,000 950 सांगता। ओके। एजंटा कडल्यानूच करपाक जाय काय तुज्यान करपाक जाय? आनी कोण करतलो ते पॉयंट दाखोवपाक पडटा। सुप्रिटेंडंट इंजिनियर राजीव सामंतान आपले परीन वाडीव बिलां फाटले रजाव दिला। कितें अडचण आसा जाल्यार ती सोडोवपाक वीज कार्यालय तयार आसा अशेंय ताजें म्हणणें। आयकात। कितें आसा, आमचे रेग्युलेटरी कमिशन आसा JERC, त्या कमिशनान टॅरीफ ऑर्डर जी पळय आतां दिल्या ते टॅरीफ ऑर्डरीन तांणी जो फिक्स चार्जीस आसा ते लोडा प्रमाणे कॅल्कुलेट करपाचें अशें ठरयलें। सो पयलीं हें सिंगल फेज आनी 3 फेजाक एक रेट आशिल्लो, सिंगल फेजाक वेगळो 3 फेजाक रेट आशिल्लो, लोडाचो संबंध नाशिल्लो। म्हळ्यार आतां आमकां हो लोड एक जाता। दुसरी गोश्ट, आमच्या सिस्टमीचेर जो लोड सडनली इनक्रीज करता तो लोड आमकां सिस्टमीचेर वाडटा। त्या खातीर आमकां लोड चॅक करपाचें, आमी इन्स्पेक्शन करपाचें ट्रायल घेतलो आनी ताज्यो आमी नोटीसो काडटा। पण जर कंज्युमराक जर समज त्रास जाता, 15 दिसांची नोटीस दिल्या, ताणें कंज्युमरान बरोवन जर दिलें जाय, ताका एक कितलो पिरियड जाय, त्या पिरियडाक 1 म्हयनोभरा भितर आपूण तें करता, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करपाक शकता। एक दुसरो प्रश्न, तुमचो जो डॉक्युमेंट जे दितात आनी आमी फ्रेश एप्लाय कर म्हणटात ते तेन्ना कंज्युमरांनी एप्लाय करचें। डॉक्युमेंट अपलोड करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांनी ते आमी फ्रीली करतात, ताका कांय प्रॉब्लेम ना। पण कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान नवो टेस्ट रिपोर्ट घेवपाचो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानच हाडचो पडटलो, तो आमी डिपार्टमेंट घेवंक शकना। डिफिकल्टी जर कोणाकय कंज्युमराक आसा जाय जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांत येवन मेळ्ळ्या जाता किंवा ताका फोन करून जाता। एकदम घाबरपाची कांय गरज ना तातूंत आनी पॅनीक जावपाची तर कांयच गरज ना।
आणि आता ऐका धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनाचे. लायट कंझ्युमर्सा कडल्यान जर दाम दुप्पट बिलां घेतात जाल्यार 3-3, 4-4 वरां काळखात दवरतात तेन्ना तांकां जावपी लुकसाण भरपाय लेगीत दिवपाची तजवीज वीज खात्यान करची. डॉमिनिक सांगता. कंज्युमर्स म्हणटाय ते when somebody consumes electricity to एक कंज्युमर जाता आनी ते कंजम्पशनान तूं एक बील फारीक करता. सो जेन्ना तूं बील फारीक करता आनी पावर डिपार्टमेंट फेल जाता 3 वरां 4 वरां आनी तुगे कंज्युमराक कंज्युमेबल्स जे फ्रिजींग ओ जे हावडे वॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन जे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी आसा ते पेडे जावन वयता. तेन्ना डिपार्टमेंटान एफिशियन्सी कित्याक दाखयली ना. कितें तरी सिस्टम जाग्यार घालून लोकांचे पयशे कॉम्पन्सेट करपाक इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन इन बील हेंय करपाक गरज आसा. म्हजो डिमांड आसा मिनिस्ट्री कडेन कित्याक हें ऑफिशियल करूंक शकना. ऑफिशियल्स आर रिलायंग ऑन दीस. पावर मिनिस्ट्रीन हेजेर नदर दवरची आनी ऑल्सो शूड क्रिएट अ मेकॅनिझम इन प्लेस. रिपोर्टिंग ऑफ पावर फेलियर्स असले सिस्टम आसपा जाय. रिपोर्टिंग आनी कितले टायमान तुगे रिस्टोर जाता हें लॉग जावपा जाय आनी लॉग जावन इफेक्टीव पार्टीजांक कॉम्पन्सेशनाक डिडक्शन इन बील मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचलचे रस्ते आदींच येरादारी करप्यांक धोक्याचे. पुला वयल्यान म्हटल्यार संगम सेतू वयल्यान 2 रस्ते फुटतात. दोनूय वन वे पूण ते सांगपी तक्ते फुड्यांत पावल्या उपरांतूच दिश्टी पडटात. ह्या गोंधळाक लागून आयजवर कितलेशेच अपघात जाल्यात. दिसाचो हो गोंधळ जाल्यार रातच्या वेळार कितें पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. पळयतात बिचोलीचे 2 पोल पूण दोनूय पोल सद्या वन वे केल्ले आसा. जे बोर्ड लायल्ले आसा सायन बोर्ड्स डायवर्टा खातीर ते सारके ना. ते बारीकशे आसा. त्या खातीर जे भायल्या स्टेटीचे लोक येता स्टेटींतले लोक येता गोंयांत ते चडशे चोल्लाच्यान हांगा देवल्या कारणान बिचोलीसून पास जाता आनी तांकां तो बोर्डूच दिसना. त्या खातीर वन वे जो दुसरो येवपाचो जो बोर्ड पूल आसा थंयच्यान ते वतात. ताका लागून खुबशे एक्सिडंट जावपाक शकता ह्या वाठारांत. आतां सद्या हांगातली जागा बी सुशोभीत केल्या तशेंच जंक्शनूय आसा हांगा इंडस्ट्रीचे. ताका लागून खुबसो त्रास जो आसा तो भायले लोक जे येता गोंयांत तांकां जाता. तशेंच लोकलांकूय जाता. तो सायनबोर्ड जे कीप लेफ्ट म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा तो सामको सकयल असो लायला आनी वयर आसा तो सामकोच दिसना. रातचो तर तेजो खुबसो मोठो त्रास जाता. ताका लागून खुबशे एक्सिडंटूय हांगा जाल्या. व्हडल्यो व्हडल्यो ट्रॉलीज हांगासून ट्रॅवल जाता. एक वन वे आसा पूण ताचेर सारकें लक्ष दिवन मोठो बोर्ड हांगा घालपाक जाय अशी मागणी खुबश्या तळाव्यांनी केल्ली आसा. पूण अजून पर्यंत कसलीय फुलफील जाल्ली ना. ती करपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. तातूंत जे एक्सिडंट तशेंच लोकांक जो त्रास जाता तो कमी जातलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वर्सभर जालें थिवी मतदारसंघातले चिखलेचो रेंव वेवसाय बंद आसा. कोर्टाचो आदेश आशिल्ल्यान रेंव बंदी चल्ल्या. पुलीस निरीक्षकांक कोर्टाची तंबीच आसा. रेंव काडपाक दिशात जाल्यार तुमचेर कारवाय जातली. पुलिसांक रजाव आसा. पूण चिखलेचो एकूच प्रश्न, बाकी सगळे कडेन बिंदास्त रेंव काडटात, फकत आमकांच बंदी कित्याक? किसका उड़ी है रे? दुकान वाला सब्जी वाला. किधर खाली होता है? फेरीबेट के पास? नहीं. किधर से? कमुल्ली में किधर? कमुल्ली में किधर? फेरीबेट के पास? किधर इधर? किधर पीछे? हाँ इधर वो उधर. और कितने बजे आता है भरने के लिए? और कितना बजे बाद में खाली होता है?
गाड़ी के हिसाब रहता है ना, मतलब कितना लमसम कितना बजे आता है गाड़ी? नहीं, हाँ गाड़ी खाली कब होता है? गाड़ी लेट होता है ना। और कितना मीटर का हुडी है ये? कौन सा? ये वाला आपका 18 मीटर का। 18 मीटर का, 18 मीटर। और टोटल कामोली में कितना चालू है? मतलब कितना अंदाज कितना है? मतलब तुमको पता नहीं है कितना है? किधर किधर खाली होता है, जिधर होता है उधर बताता है। तुम्हारा एरिया कामोली आगे है ना, अब उसमें कितना है होडी उधर? नहीं किया है। इतले सांगून चिखलेकार वगैरे रावनात कामुल्लेची रात्रीच खेळ चाले ही मालिका तेंच्यांनी दाखयल्या. कोर्टाची ऑर्डर आसा तांकांय खबर आसा, पूण मागीर कोलवाळ, कामुल्ली, पिर्ण, शिवोली दर्या देगांचेर रेंव काडपाक कोण आडयनात. थंय रेंव काडपाचे वेव्हार बिनधास्त चल्ल्यात. आमीच कितें घोडे मारला? जाप अर्थातच सरकारान दिवची पडटली. आमचो एक प्रॉब्लेम आहे की आमकां रेंव काडूंक दिना. फूल इल्लिगली रेंव चालू आहा. कामुल्ले, पेरुपेटी कडेन म्हणू नाका, त्या फुडल्या वाटेन म्हणू नाका, पिर्णा म्हणू नाका, शिवोले म्हणू नाका, सगळ्याक रेंव चालू आहा. फक्त आमकां काडूंक चिखले दिना. सो कित्याक दिना? आमी PI कडेन गेले. PI म्हणटा तूं मिनिस्टराचो कॉल हाड. आमी मिनिस्टरा कडेन गेले जाल्यार मिनिस्टर आमचो निलकंठ हंडरकर तो म्हणटा आमकां रेंवेचें कितें पडलेलें ना, आपूण भितर काय दिन म्हणून. सो आमकां काडूंक कित्याक दिना? आमी स्टार्ट केली जाल्यार आमकां डायरेक्ट पुलीस धाडटा आनी कितें कितें नाका जाल्यार परत करता. सगळे घरां आमी बेकार आहा. सो एक करता जाल्यार सगळ्यांची बंद करा, नाजाल्यार आमची चालू करून द्या. आमची एक तर चालू करून दिवपाची, नाजाल्यार इलिगल खंय चलता ती सगळी बंद करपाची. प्रॉब्लेम हा रेवेचो. आमकां रेंव काडपाक दिना. बाकी आमच्या कामुल्ल्यान सगळ्याक रेंव चालू. फक्त आमचे चिखलेच आमकां कशीच काडपाक दिना. आमी गेले, आमी PI कडेन गेले, आमी आमदारा कडेन गेले, आमी स्वता गेल्ले. म्हाका आमदारान सांगलें ना रेल्वे बाबतीन आपणाक तुमी कांयच सांगू नाका, आपूण कांय करूंक ना. तूं करूंक ना जाल्यार कामुल्ल्यान फुलान कशी चालू आसा सारकें न्हू, कशी चालू आहा जाल्यार ती तरी आमचे कडेन फूल फुटेज आहा, फूल व्हिडिओ आमचे विथ प्रूफ आहा. ती नाल्यार ती तरी बंद करपाची. आमकां PI कडेन गेल्यार PI आमकां सपोर्ट करिना. आमकां सपोर्ट करपाक आमी बेकार आहा. आमचे कडेन कसली 1 रुपयाची म्हणजे इन्कम ना, काय ना, काय ना. आमकां जालें आतां 1 वर्स जालें कामुल्ल्यान फुलोन चालू आहा. 25-25 मिटराचे व्हिडिओ चालू आहा तेंचे. ना आमकां सपोर्ट करचो, आमकांय चालू करपाक दिवपाची ना. इन्कमूच ना, कोणाचीच इन्कम ना. जे आतां आमी सगळे बेकार लोडी, कोणाचेच इन्कम ना, काय ना, काय ना. घरा बसनात, सगळें चालू आसा. फक्त हांगासर एकाच चिखलेतून हे आमचे एरियाकूच चालू काडपाक दिना. बाकी सगळे एका एरियेक चालू आसा. म्हाजो घोव गाडी चलयता. इवन कांय घरान ना, भुरगे आसा, तांकां पोसतले जाल्यार कितें 1 रुपया मेळना. पूण हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की बेगींतले बेगीन रेंव आमची चालू जावची. कोर्टाची ऑर्डर आसाच, ते प्रमाण रेंव काडपाक सगळीच कडेन बंदी आसा. पूण चिखलेकार थळाव्या आमदाराक धोडायतात. ते विचारतात बाकीच्या कडेन रेंव काडपाक कोण मजत करता. तर राजकारणी राजकारणाक खेळटात असो त्यांचो आरोप. ऐकात. वोटिंगे खातीर प्रॉब्लेम आनी व्हडलो प्रॉब्लेम काय ना. वोटींग ताका सपोर्ट ना म्हणून तो प्रॉब्लेम करता आमकां. अशी वोटींग ताका आमी ताकाच पयली आसले, आतां तो म्हणटा तुजें आमकां वोटिंगच ना म्हणटा. आनी व्हडलो सपोर्ट आनी प्रॉब्लेम काय ना. वोटींग ताका ना म्हणून आमकां सपोर्ट ना. निखण हळदणकार आमकां रेंव काडपाक दिना. PI कडेन गेल्यार PI आमकां सांगता निखण हळदणकार कडेन वच म्हणून. आनी तेच्या कडेन गेल्यार तो आमकां फोन ताकाच घेयना आमकां. फक्त ते 2 सीट पंचायतीक पडल्यात म्हणून आमकां तो रेंव काडूंक दिना हांगा. कालच्या एका तेजो ZP सीट पडलेलो, तेन्नाय आमचे 6 म्हयने बंद दवरलेली की तुमी आपलो सीट उडयल्यात म्हणून. मागीर तेजेर वचोन पांयां पडान ती चालू केल्ली. पण हे पडले म्हणटा तो म्हणटा आपणाक वोटिंगूच करना तुमी, तुमचे रेंवूच चालू करचो ना म्हणटा आपूण. तुम्ही वचून येयले तेजे कडेन? निखंडा आमी वचून येयले. PI कडेन गेले, PI कडेन गेले, निखंडा कडेन गेले. आमकां कोणाचो सपोर्ट गावना. आमकां तो हेच करना, चालूच करचो ना म्हणटा. आमची चालू करचो ना न्हू. गव्हर्नमेंट कोर्टाची ऑर्डर आहा बंद करपाची. सगळ्यांची बंद करा, कोणाचीच नाका चालू. सो तेंची चलता बाकीचे चलता. तारीर फेरीवडीवर चलता, हांगा भरवणवाड्यार चलता, हांगाच बंद कोलवळे चलता, पिर्णा चलता, सगळ्याच चलता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली. मडगांव पालिकेचे बसकेत नगराध्यक्षान ट्रेन टॅक्साचेर भर दिला. नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराच्या फुडारपणाखाला पालिका मंडळाचे बसकेत ही चर्चा झाली. मुरगांव पालिका बसकेन गिरीश बोरकाराच्या फुडारपणाखाला काय मुद्दे चर्चेक आयले. 15 वर्सां जावन गेली, अजून लोकांनी घरपट्टी फारीक करूंक ना. लोक व्यवसाय करतात, तेका विरोध ना. पूण आता दर एका व्यावसायिकान ट्रेड लायसन्स काडचे पडटले, ना जाल्यार दुकानां आणि ऑफिसां सील करतले. नगराध्यक्षान शिटकावणी दिल्या. पालिकेच्या जमिनीर पेट्रोल पंप उबारपाच्या प्रस्तावाचेरय चर्चा जाली. वास्कोन पे पार्किंग सुरू करपाचेरय एकमत जाले.
आमकां PIन एक लेटर केल्लें आमची एक कमिटी आसा आमी ट्राफीक मॅनेजमेंट कमिटी ती कमिटी आमी डिसायड केल्ली आसा आनी एक 4 लेन आमी आयडेंटिफाय केल्लेले आसा त्यो पे पार्किंग करपाच्यो सो ऑलरेडी आमी फायनल डिसिजन घेतलें पे पार्किंग आमी तुवें वास्कोन पळयता आसतले की खंयच्या खंय पार्किंग जाता गाडी चलोवपाक जावना आनी ज्या दिसा सण आसता पळय तेन्ना चोराक सुद्दां भोंवंक जायना लोक खंयच्या खंय गाडी पार्किंग करता सो ताका लागून पे पार्किंग करपाचें एक अत्यंत गरजेचें आहा कित्याक सगळ्या सिटीनी पे पार्किंग आसा फक्त वास्कोन ना सो म्हाका दिसता थोडे लोक हांगाले बेजारूं शकता पूण आमी जनतेच्या हिता खातीर चिंतता वास्को आता इतली वर्सां जाली 15-20 वर्सां जाली लोकांनी हाऊस टॅक्सूय भरूंक ना नाल्यार ट्रेड लायसनूय काडूंक ना आमकां ते धंदे करता म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना पूण ते धंदे करता ते ट्रेड लायसन आनी हाऊस टॅक्स हे पयशे भरपाकूच जाय आमकां तुमी फोर्स करनाका बा तुमकां आमकां त्रास करपाक आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना आमकां जाय आमचो रेव्हेन्यू येवपाक जाय आमच्या कामगारांक तेंचो पगार टायम टू टायम मेळपाक जाय पूण थोड्यांक आतां आमी ऑलरेडी नोटीस धाडल्या थोड्यांक धाडपाच्या ते नोटीस धाडच्या पयलीं तुमी म्युन्सिपालिटीन या तुमचो कितें आहा तो अमावंट पे करा आमकां तुमी फोर्स करनाका पळय आमी सांगला कोणाकूच आमी चान्स दिवपाना सिलींग करनासतना आमी जे आमकां दिसता बा ह्या मनशान पयशे भरूंक ना ह्या कंपनीन पयशे भरूंक ना प्रत्येक ऑफिसीस प्रत्येक शॉप सील जातले हे एक आव्हान आसा सगळ्या लोकांक वास्कोकारांक खातीर तेंच्यांनी येवन तेंचे पयशे तेंच्यांनी भरचे तेंच्यांनी धंदो तेंचो चालू दवरचो आमकां प्रॉब्लेम काय ना पूण इतलेंच हांव सांगता आमच्या मदीं आमी म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफाच्या मदीं आमी कोण पडटा आमी स्टाफाकूय सांगला स्ट्रिक्टली सिलींग करपाचें कोणाक हे करपाचें ना तो कोणाचोय फ्रेंड आसूं न्ही कोणाचोय मनीस आसूं न्ही सिलींग हे जावपाकूच जाय जो पेमेंट करना तेका हांगा प्रॉब्लम आमच्या म्युन्सिपालिटीन आसा तो स्टाफ प्रॉब्लम आमी स्टाफ घेवपाक मेळना कित्याक आमकां सॅलरी दिवंक मेळना आनी सॅलरी काडना खातीर आमी आमचे एक हांव आनी म्हाजो फ्रेंडान आमी हेका एप्लाय केल्लें एक पेट्रोल पंपाक एक पेट्रोल पंप घालपा खातीर पूण तेन्ना मागीर आमी उलयतना आमी तेणी म्हाका सांगलें कित्याक तुमचे कडेन खंय प्रिमायसीस आसा तर तुमी दाखया मोर दॅन 1000 स्क्वेअर मिटर आसल्यार आमी तुमकां फ्री पेट्रोल पंप घालून दिता म्हणून तुमच्या आउटलेट आमी सगळें खर्च आमी करता म्हणून पूण तेन्ना म्हाजी आयडिया येयली कित्याक म्हाका म्हाज्या मनान येयलें कित्याक बा आमचो वास्कोन आमकां म्युन्सिपालिटीन आमचे रेव्हेन्यू खंयच ना म्हणून हांवें चीफ ऑफिसराक उलयलें आमी चीफ ऑफिसरान सांगलें न्ही अशी आयडिया आसा तर आमचे कडेन जागो आसा आनी आमी तर पेट्रोल पंपाक घालूंक शकता जाल्यार आमी म्हणलें तो दिवया आनी आमी घेवया हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL आहा पळय न्हू सो तेंचो एक आमकां प्रपोजल येयल्लो आसा समज आमचे कडेन म्युन्सिपालिटीचो समज लँड आसा आनी ते समज म्युन्सिपालिटी रेडी आहा पेट्रोल पंप घालपाक म्युन्सिपालिटीचो आपलो ओन जाल्यार तेंच्यांनी तो प्रपोजल दिला की ते HPCL आमकां हे करतले म्हणून ते प्रपोजल एक्सेप्ट करपाक शकता म्हणून तेंणी एक लेटर केला सो तेजेर आमी एक डिसिजन घेतला की तेजेर आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट फ्लोट करचे कित्याक HPCL एकूच कंपनी आनी पेट्रोलियम कंपनीज आसा सो तेज्या लागून कोण इंट्रस्टेड आनी कोणाचे चड आमकां जास्त म्युन्सिपालिटीक फायदो जावंक शकता पळय त्या प्रमाणे आमी तो पेट्रोल पंप थंय घालचो म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा दुसरें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा पे पार्किंग थोडेशी जी एरियाज लेन्स आहा ती वास्कोन पे पार्किंग करची म्हणून इम्प्लिमेंट करपाक लागून एक आमचे पुलीस ट्रॅफिक सेलान आमकां लेटर केल्लें सो तेजेर आमी सगळ्यांनी युनानिमसली डिसायड केला की हय आमकां पे पार्किंग ते करपाक जाय आनी ते आमी प्रपोजलाक आमी एक्सेप्ट केल्लें आसा गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आवे मारिया ANWCन SFXSC गोंदवालो शेल्डेक 6-3 अशा गोल फरकान हारायलो. आवे मारिया ANWCन जैत मेळयले. फातोर्डा एस्ट्रोटर्फ खेळामळार जाल्ले GAF अंडर-13 सेकंड डिव्हिजन लीग ग्रुप C सालसेट झोनान आवे मारिया ANWCन SFXSC गोंदवेल शेल्डेक 6 विरोधान 3 अशा गोल फरकांनी हारयलो. अर्ध वेळा मेरेन 3 विरुद्ध 2 अशी आघाडी असली. ओव्हर बदलून F मारिया डाल्स्टन रॉड्रिगीसान 2 गोल मारून आपली हॅट्रिक पुराय केली आणि सॅम्युएल परेरान आनीक एक गोल मारून स्कोर लायन 6 विरोधान 3 अशी आवे मारियाच्या वटेन वेली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, गौतमी गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत पावस हाडपी चक्रीवादळ अजूनय राजस्थाना लागसार सक्रीय आसा, पूण ताचो परिणाम उणो जायत आसा. उण्यांत उणे 2 दीस पावस सुरूच आसतलो. मंगळारा कांय सुवातींनी पावस पडलो. बुधवार मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास आसा. कांय कडेन गडगड घालत पावस पडटलो. वीज पडपाची शक्यता आशिल्ल्यान नागरिकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन हवामान विभागान केलां. बुधवारा उथळ धुके पडपाची शक्यताय आसा. 30 तारखे मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. कांय कडेन गडगडाचो पावस. हवामानाचो अलर्ट वाडयलो ना. बुधवारचे तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगे वयल्या बोट धन्यांक अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करा आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.